नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्र्यांनी आसामांतल्या जोरहाटान 17,500 कोटी रुपया परस अधिक खर्चाच्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण लोकार्पण केले आनी बुन्यादी फातर बसयलो. हातूंत भलायकी, तेल आनी गॅस, रेल्वे, निवास क्षेत्राक सुदृढ करपाचे जायते उदरगत प्रकल्प आस्पावतात. काँग्रेसीन पूर्वोत्तर राज्याच्या उदरगती कडेन दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप प्रधानमंत्र्यांनी केलो. कांग्रेस के लंबे शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट को दशकों तक सरकार की उपेक्षा सहनी पड़ी है। विकास की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करके फोटो खिंचवा ली, लोगों को गुमराह कर दिया और फिर भाग गए, हाथ खींच लिए। लेकिन मोदी पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपना परिवार मानता है, इसलिए हमने उन प्रोजेक्ट को भी पूरा करने पर फोकस किया जिन्हें वर्षों से लटकाया जा रहा था, कागज पर लिख करके छोड़ दिया गया था। भाजपा सरकार ने सराय घाट पर दूसरे ब्रिज, ढोला सदिया ब्रिज और बोगीबील ब्रिज का काम पूरा कर उन्हें देश की सेवा में समर्पित किया. प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार एका कॉफी टेबल बुकाचें उक्तावण केलें. प्रधानमंत्र्यांनी महान योद्धा लचित बोरफुकांत हांच्या 125 फूट उंचीच्या मुर्तीचें जोरहाटान अनावरण केलें. हातूंत लचित आनी ताई अहोम संग्रहालय तशेंच 500 खुर्च्यांच्या सभाघराचे बांदकामाचो आस्पाव जाता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज अरुणाचल प्रदेशांतल्या इटानगरान विकसीत भारत विकसीत पूर्वोत्तर कार्यावळींत वांटो घेतलो. तांणी सेला सुरंग देशाक ओपलो. प्रधानमंत्र्यांनी 5वो बावटो दाखोवन पयली बस ह्या वाट्यावयल्यान सुरू केली. शिमेच्या वाठारांत आधुनीक साधन सुविधा ह्या पयलींच उबारपाक जाय आशिल्ल्यो अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. मात काँग्रेसीन ताचेर लक्ष दिलें ना. काँग्रेसीन शीम वाठार आनी थंयचे गांव अविकसीत दवरून देशाच्या सुरक्षे वांगडा खेळ केला असो आरोप तांणी केलो. कांग्रेस और इंडी गठबंधन क्या करते रहते हैं? अतीत में जब हमारे बॉर्डर पर इन्हें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारें घोटाले करने में व्यस्त थी. कांग्रेस हमारी सीमा को, हमारे सीमा के गांवों को अविकसित रखकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही थी. प्रधानमंत्र्यांनी मणिपूर, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा आणि अरुणाचल प्रदेशा खातीर सुमार 55,600 कोटी रुपयाच्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण केले आणि बुन्यादी फातर बसयलो. तशेंच तांणी बिल्डिंग विकसीत अरुणाचल प्रदेश कॉफी टेबल पुस्तकाचे लोकार्पण केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज अस्तंत बंगालांतल्या सिलिगुडीन विकसीत भारत विकसीत अस्तंत बंगाल कार्यावळींत वांटो घेतले. प्रधानमंत्री 4,500 कोटी रुपया परस अधिक खर्चाच्या रेल्वे आणि रस्तो क्षेत्रांतल्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण आणि लोकार्पण करतले. रेल्वे लायनीच्या विद्युतीकरणाचे प्रकल्प त्या राष्ट्राक ओपतले. हाका लागून रेल्वे जोडणेक सुदारणा जातली. तशेंच रोजगार वाड आणि आर्थीक उदरगतूय जातली. प्रधानमंत्री अस्तंत बंगालांत 3,100 कोटी रुपया खर्चाच्या 2 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उक्तावण करतले. केंद्र सरकारान गोंयांतल्या अनुसूचित जमातींतल्या लोकांक राजकीय आरक्षण मेळोवन दिवपा खातीर म्हत्वाचो निर्णय घेतिल्ल्यान समाजांतल्या लोकांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानवडे हांकां धन्यवाद दिवचे खातीर एका खासा कार्यावळीचे मडगांवां आयोजन केल्लें. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, सभापती रमेश तवडकार, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, खेळा मंत्री गोविंद गावडे, आमदार गणेश गांवकार, निलेश काब्राल, उल्हास तुळेकर आणि हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. 2027च्या विधानसभा वेंचणुका खातीर आरक्षण दिवपाक मेळचे हे खातीर फेर रचणूक आयोग स्थापीत करपाक मान्यताय दिल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ट्रायबल भावांक आमचेर विश्वास आसा. तुम्ही जे सांगता आसात तुमचेर विश्वास ना, कारण तुम्ही या ट्रायबल समाजा खातीर न्ही, या गोंया खातीरय कांयच करूंक ना. आणि म्हणून हांव परत एकदां म्हणजे समेस्त गोंयकारांच्या वतीन माननीय मोदीजीचे धन्यवाद म्हणटात
हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन माननीय अमित भाई शाह हांचेय धन्यवाद म्हणटा आणि त्याच बरोबर आमचे ट्रायबल मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडाजी हांकाय धन्यवाद म्हणटा की या सगळ्यांनी प्रयत्न करता असताना ताजी लिगल बाजू तपासून म्हणजे होम मिनिस्ट्री आसतली, लॉ मिनिस्ट्री आसतली, RGA आसतले, ट्रायबल मिनिस्ट्री आसतली, हांच्या सगळ्यांतल्यान जो बिल तयार केलें आणि ते बिल कॅबिनेटात दवरलें, ते बिल कॅबिनेटात पास केलें आणि ताज्या उपरांत एक्चुअली जो प्रोसेस जो आसा सुरवात जालो. म्हणून आज आमी ठामपणे परत एकदा सांगता की येता त्या 2027 ट्रायबल भावा खातीर रिजर्वेशन हे नक्कीच रित्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार दितले म्हणजे दितले, हितून तीळ मात्र शंका ना. फार्मागुडेतल्या गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या आवारांत कॅन्टीन सुविधे खातीरच्या इमारतीचो बुनयादी फातर आयज सकाळी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या हस्तुकी बसयलो. ह्या वेळार आमदार निलेश काब्राल, खासा सोयरे उदित दिसा, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. विवेक कामत, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. MS कृपाशंकर, भौशीक बांदकाम खात्याचे मुखेल अभियंते हजर आशिल्ले. आज आमकां बेस्ट प्रायवेट मेळ्ळा. अजून हांगा जवळ जवळ 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आनी आय ऑलवेज यूज टू टेल चीफ मिनिस्टर एंड हांव पीपल ऑफ दीस स्टार्ट एक्वायरिंग दॅट लँड. नाजाल्यार कोण ना कोण घेतलो. जशें हांवें कदंबा बस स्टँडा देखून आय हॅव एक्वायर्ड 99,000 स्क्वेअर मिटर लँड आमच्या आर्किओ डिपार्टमेंट. परत हांवें भाऊसाहेब मांडोळकाराक लागून ग्रावंडाक लागून 33,000 स्क्वेअर मिटर जावन आनी वी हॅव गॉट अ व्हेरी स्मॉल ग्रावंड पूण व्हेरी नायस ग्रावंड. तशा पद्दतीन हांगा फुडें एक्सटेन्शन करपा खातीर आफ्टर कदंबा त्याच्या नंतर जी प्लॅन आसा ती एक्विजिशनां आमी ह्या पयलीं परत पासून सांगत आसा आमी इल्लें म्हणून तें करपाक जाय, ताची गरज आसा इन फ्युचर. आनी आतां कळना आमकां आफ्टर 25 years आमी एखाद्या आश्रयान 25 वर्सां जाता. CSR निधींतल्यान बांबोळेंतल्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलाक 1.5 कोटीचे CT स्कॅन मशीन रोखडेच दितले अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें. हुडको कंपनीन CSRांतल्यान भलायकी खात्याक दिल्ल्या 4 रुग्णवाहिकांचो शुभारंभ केल्या उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी हुडकोचे अधिकारी हजर आशिल्ले. आमकां सगळ्यांक डिमांड येताले की आमकां एम्ब्युलन्स जाय. पयलीं आमी MPLR फंडातून एम्ब्युलन्स दिताले, परंतु तो आयटम आतां फंडांतून काडलो, त्यामुळे आमकां अशे पद्दतीन त्यो हें करचे पडटात. गोवा गव्हर्मेंट फक्त गव्हर्मेंटाक दिवंक शकता. गव्हर्मेंटान आमी गेल्या 4 वर्सां पयलीं 11 एम्ब्युलन्स जवळ 33 एम्ब्युलन्स दिल्यो. जुन्यो आशिल्ल्यो त्यो रिप्लेस जाल्यो, परंतु नवीन ज्यो आहा तांकां गरज भागांत जाली आनी त्यामुळे हांवें अशें प्रयोग केलो आनी हांव हुडकोच्या सगळ्या ऑफिसरांचे तांचे सगळ्यांच्या मना पासून आभार व्यक्त करता की तांकां लगेच एप्लिकेशन पावले बरोबर आमी ह्यो गोश्टी तुमकां दितात. पयलीं हातूंतल्यान एक 4 हें दितात, नंतरूय तांकां आमी त्रास दितले वेगळे जे जे सरकाराक जे कितें जाय ते हातूंतल्यान तांकां त्रास दितले. आनी ह्या वेळाचेर त्यांनी 4 एम्ब्युलन्स ह्यो सगळ्यो वेल इक्विप्ड अश्यो सगळ्यो म्हणजे ज्यो सुविधा एम्ब्युलन्स आसा त्यो सगळ्यो सुविधा सकट तांणी ह्यो सगळ्यो दिल्ल्यो आसात. हांव ताचें अभिनंदन करता. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सदांच राज्याच्या भलायकी खात्याक सहकार्य केलां. ह्यो 4 रुग्णवाहिका 108च्या ताब्यात दितले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. पणजी दूरदर्शनाच्या खबरां विभागान 5 पदां कंत्राटी पद्दतीन भरपाची आसात. व्हिडिओग्राफर, अँकर कम कॉरस्पॉन्डन्स ग्रेड 3, व्हिडिओ पोस्ट प्रोडक्शन असिस्टंट, कंटेंट एक्झिक्युटिव्ह, ब्रॉडकास्ट एक्झिक्युटिव्ह अशी 5 पदां कंत्राटी पद्दतीचेर भरतले. 2 वर्सां खातीर हे कंत्राट आसतले. प्रसार भारती .gov.in/pb वेकन्सीज ह्या संकेतथळार अदीक म्हायती मेळोवंक शकता. पात्रताय पुराय करपी इच्छुकांनी ह्या पदा खातीर अर्ज करचे अशें पणजी दूरदर्शनाच्या खबरां विभागान कळीत केलां. धर्मशाळान जाल्ल्या 5व्या आनी निमण्या कस लावपी क्रिकेट मॅचीच्या 3ऱ्या दिसा भारतान आयज इंग्लंडाक 1 डाव आनी 64 धांवड्यांनी हारयले. ह्याच बरोबर 5 मॅचीन ही माळ भारतान 4-1 फरकान जिखली. इंग्लंडाचो दुसरो डाव आयज पुराय गडगडलो आनी सगळो पंगड 195 धांवड्या काडून पविलियनांत गेलो. रविचंद्रन अश्विनान 5 गडे बाद केले जाल्यार जसप्रीत बुमराह आनी कुलदीप यादवान 2-2 गडे बाद केले. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरेच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.